हरमल मांद्रे मतदारसंघातले किराणा दुकानदार, ल्हान उद्देशक आणि हेर थावे वेपाऱ्यांनी हरमल पंचायतीक निवेदन सादर करून प्रस्तावित ब्लिंकिट कंपनीक खर विरोध केलो। संबंधित कंपनीक गावात व्यवसाय करपाक मेळचो न्हय अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। हो विशय येवपी ग्रामसभेत चर्चे खातीर हाडचो अशी मागणी केल्या। गावात ब्लिंकिट कंपनीक प्रवेश दिलो जाल्यार ल्हान वेवसायिकांचेर आर्थीक संकट येतलें असो भंय वेपाऱ्यांनी उक्तायलो। माझ्या डॅडीन यशवंत वायगंडवार त्यांनी 1965 शॉपाचो बिझनेस हा तो स्टार्ट केल्लो आणि त्या उपरांत हांवें हो बिझनेस कंटिन्यू केला। सो इतल्या वर्साचो जो बिझनेस आमी जेतूंतल्यान वयर सरल्या तो आतां तेचेर एक संकट आयिल्लें कशें दिसता। कित्याक ब्लिंकिट जे आहा ते येयला ते अशें ना की जशें स्विगी बी आहा ते डिलिव्हरीत ओन्ली दिता, हांगाच्या लोकांच्यात घेतले आनी विकतले, ते तशें ना। तेंचो सप्लाय चेन नेटवर्क आहा तो खूब व्हडलो आहा, ऑल ओव्हर इंडिया स्प्रेड जाल्लो। तेका लागून तांकां जे प्रोडक्ट आहा ते खूब कमी दर्ज्यान मेळटा आणि तो बिझनेस व्हडलो हांगा हाडटा आणि डायरेक्ट कस्टमराक, कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर डिलिव्हरी जातली। तेतून जे आमी जे मदीं आसा, इतली वर्सांचे आमी बिझनेस करता, तेंचेर खंय तरी व्हडलें संकट येयल्लें आहा। कित्याक अशें जालें जाल्यार आमी डायरेक्ट भितरले स्कीप जातले। सो तेका लागून म्हाका दिसता हेचेर पंचायतीन फर्स्ट ऑफ ऑल कितें तरी एक्शन घेवपाची गरज आहा। जर एका एप्लिकेशन आसा एनओसीचे जाल्यार तेचेर एक, जर तेंचे कडेन जायना जाल्यार एटलिस्ट ग्रामसभान तो विशय मांडून तेचेर फुडें कितें तरी निर्णय घेवपाचो आनी स्टॉप करपाची गरज आसा। आमचे सरकार आनी आमचो सीएम आमकां सांगता की सेल्फ सफिशियंट जायात, तुमचो बिझनेस फुडें काडात आनी तुमी इंडिपेंडंट जायात, कोणाचेर डिपेंडंट रावं नाका। पूण जर अशे कंपनीज येयले जाल्यार इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट आवर सेल्फ। आनी म्हाका दिसता हेचेर सीएमान सुद्दां लक्ष घालपाची गरज। ब्लिंकिट ही एक डोर टू डोर डिलिव्हरी दिणारी ह्या त्याच्या बद्दल ब्लिंकिट ही म्हाका दिसता सगळ्यांका खबर आसतली की ती डोर टू डोर सगळ्यांक डिलिव्हरी दिता आणि ती एक आमच्या हरमल सारक्या गांवांत येता आणि ती तो आपलो धंदो सेटअप करूंक सोदता दिसता। तितून ह्या ज्या लायव्हलीवुडाचेर आमच्या हरमल जितके धंदेकार आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या पोटार येणारं संकट आसा। आमी खंय तरी तेका अपोज कित्याक करतो, कित्याक फाल्यां सकाळी हे आमचे सगळे धंदे जे आसात तेचेर बारीकच्यान बारीक सकाळची जर दुधाची पोती धरशीत, जर राती एक न्हिदान टॅबलेट टाकत लागणारी जी गोष्ट आसा ती ते ब्लिंकिटाचेर मेळटा आनी ते हाडून दितात। जर आतां हरमलान जाला जाल्यार तेचो ओवरऑल जो आहा तांकां जवळ जवळ जे 100-200 जे लोक आसत जे लायव्हलीहूड त्यांचा जो चलता त्यांचा बंद पडटालो आणि तेंच्यांनी खंय तरी तांकांच खंय तरी जॉईन जावचा पडटलो डिलिव्हरी करून आपला उदरनिर्वाह करपाक। ही बारीक कंपनी ना, ही सगळ्यात मोठी कंपनी आसा। जर बारीकच्यान बारीक जर हेचो जर हरमलच्या इकॉनॉमीचो जर विचार करीत जाल्यार फाल्यां सगळे हे सगळे लोक बेकार पडटले आनी तेंचो काय करप ह्या सरपंचाक आमच्या विचार करपाचो आनी तांकां ती एनओसीचो दिवपाची न्हू आनी तांकां हो बिझनेस करपाक हयसर दिवपाचो न्हू। म्हाका हरमलचो असो सांगपाचो असो दिसना, म्हाका टोटल मांद्रे मतदारसंघान ह्या नाका कसा दिसता। कित्याक मांद्रे मतदारसंघ हो गांव जरी तरी ट्युरिस्ट आसलो जाल्यार ही 4 म्हयन्याची सर्वीस हेचे पयलीं आमचे गांवांतले लोक त्या ट्युरिस्टांक दीत आसत आनी ते दितत। तो चालूच उरतालो। कोण तरी येतलो खंयसून एक 3.5 लाखाची कोटाची कंपनी येतलो आनी तो सगळं डिस्ट्रीब्यूट करीत दवरतलो जाल्यार त्या लोकांनी गांवांतल्या काय करप। आम्ही म्हणजे सगळे गांववाले आता जमोन हांगा येयल्ले की तांकां तुमी परमिशन दिवंक नाका म्हणून। ते आमी आतां कितें करतले, आमचे पंच मेंबर, सेक्रेटरी सगळे आमी तेचेर उलयतले, कितें आसा ते सोल्युशन घेतले, ना जाल्यार आमी ग्राम सभेक घालतले आनी लोकांच्या हिताचेर आमी पळयतले।